मोले अभयारण्यात काले सांग्यार लाकडां कातरिल्ले खातीर रान खात्यान एकट्याक अटक केल्या. सुमार 4 लाखांचें लाकूड धरलां. RDXGOA खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू. स्टाफांनी हेडेड बाय सिद्धेश नायक RFO आणि सगळे फॉरेस्ट गार्ड्स मेळून एक रेड कंडक्ट केली. आमकां इन्फॉर्मेशन येयल्ले. त्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे अशें कळून येयल्लें की कोण तरी सायले मारला आनी ते सायले आमच्या एरियेन दवरला स्टॅक करून व्हरपाक. सो त्या प्रमाणे थंय वचून ते पाळत दवरून ते सीज केले मटेरियल. एक मनशाक अरेस्ट केला भितर सस्पेक्ट आनी आतां बाकीची फुडली इन्क्वायरी चालू आसा आनी ती इन्क्वायरी जातकूच फुडें आतां कितके आनीक खंय कितें आसा जाल्यार सदप चालू आसा. आनीक खंय झाडां फेलिंग केला जाल्यार हे काल्या रावंडाक आमच्या भगवान महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरीन भितर थोडें कटींग जालां. भितर कितले सुमार आसा हे 4.25 क्युबिक मिटर लाकूड आसा सद्या आमी सीज केला ते आनी 2 कडेन मेळ्ळा ते. कितली आतां कॉस्ट ताची? कॉस्ट गव्हर्मेंट रेटी प्रमाणे अप टू 4 lakhs जावंक जाय. सो आनीकूय कोण अरेस्ट जावपाचे आसा ह्या संदर्भात? चान्सीस आसा कित्याक ते दागेदोरे सोदता आतां इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. सो अशें आयकून येता हेजे पयलीं खूब अश्यो फाटल्या फावटी अश्यो झाडां आमी फाटीं न्यूज केल्ली की आमकां अशें मारलेली हें मेळ्ळी मुळां मेळ्ळी. सो सेम हेच लोक ते हे करताले का अशें? ते आतां इस्टाब्लीश करतले इन्क्वायरी करून. 20 डिसेंबराक आमी अशेंच धरलेले लाकूड आनी ते लाकूड आमचे कडेन हांगा स्टॅक केल्ले आहा. तितून आमकां मनीस कोण मेळोंक नासलेलो. स्टॅक करून रानान दवरलेले व्हरपाचे हितून आसलेले आनी रोखडेच मागीर तुमी न्यूज हाडली तेजेर. पूण तेज्या पयलीं आमकां लाकूड ते सगळे मेळ्ळेले जप्त केल्ले.